सुख चिटकून राहू बाप्पा मुखार येता आत्म्या सोतान बाप्पा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बाप्पा बसूंक येता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, सगळ्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्याक पाग्यो जुजेवाजाच्या नोवेनाक मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवा उतर वाचून आयकूंक आनी जिवितान घालून जेजू परगटूंक बाग्यो जुजेवाज आमकां उलो करता. 1995 वर्सा पवित्र पुस्तक संवसारांतलें वेगान विक्रेक गेलोलें पुस्तक म्हूण ज्युनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड ह्या पुस्तकांत परगटलें. ह्या काळाक पवित्र पुस्तक आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी आसा, हातूंत दुबाव ना. पूण तें आमी कितलें दिसपटी वाचता की गरजेचें. एका पुस्तकाचें मोल फकत तें वाचल्यारूच कळटा. देवान आमकां वेळ दिला, जाणवाय दिल्या आनी वाचपाची तांक दिल्या. आळसायेन उपगणेन आनी बेपरवा करून आमी पवित्र पुस्तकांत आसलोली जाणवाय तशीच पुस्तकांतूच दवरलोली जाल्यार आमी ह्या संवसारांत सांठल्या. देव जाणवाय आमी आपणावंक पवित्र पुस्तक वाचूंक आयकूंक नियाळून आनी जिवितान घालून जेजू परगटून ह्या मिसांत देवाचो आदार मागुया. तशेंच आयज दामाव मिसांक तशेंच फोंडा आनी सांगे वाराडा बरोबर वांटो घेतात. तेच परी धर्म प्रांतीक लोकसभा सांदनाच्या आनी नियाळ सभेच्या ट्रिब्युनल वावराक तशेंच तियात्रिस्ट भाव भयणां पासत ह्या मिसांत मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांतल्यान ह्या आयच्या सेवा धर्माचो सार आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. देवा उतरान मेळ्ळोली जाणवाय आपणावन देवा उतर वाचूंक आयकूंक नियाळूंक ह्या मिसांतल्यान आमकां बागयोंत जुजेबाजाचे मजतीन कृपा आनी बळ मागुया. जिविताच्या सोक्तायेन जायते पावटी देवाचें उतर वाचलां पूण नियाळूंक चुकल्या. जिवितान वेव्हारांक घालूंक आमची पावलां फाटीं उरल्यांत. असल्यानी साबार चुकीची ह्या वेळार दूख धरुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. सांगाती म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडात उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवोन सदांच आंकवार मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याक लूट कोर Christa ka klud kor, Christa ka klud
प्रार्थुया. ओगेपणी आमच्यो गरजो बागयोंत जुजे वाजाचे मजतीन देवाक उबारुया. एकामेका खातीर मागात. जायतीं जाणां पिडेंत आसात, कश्टावतात, तांकां इलाज पिकोवणी मागुया. आयच्या दिसा जोम दीस समारंभतात, लग्नाचे वरोस समारंभतात, तांचेय पासत मागात. ह्या मिसाचे इंतेसांव टेरन्स आनी विर्जिला अजावेदो लग्नाचे पयलें वरोस समारंभतात. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर बागयोंत जुजेवाजाचे मजतीन देवाची सुबां, देणी आनी आशिर्वाद मागुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागयोंत जुजेवाजाचे देखीन आनी मणियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यान पोरजळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलें. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो साम्युएल एलीचे नोदरेकाल सोर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सोर्वेस्पोर मनशां कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनाय चडशीं मेळनासलीं. एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरमेलोले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलोली त्या सोर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान साम्युएल न्हिदून आसलो. आनी सोर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. ताणें जाप दिली, हो पळे आसा. आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळे आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सोर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळे आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपार केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. साम्युएल सोर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सोर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सोर्वेस्परान साम्युएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळे आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सोर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनीक ताणें साम्युएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सोर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटूच साम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सोर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्युएल, साम्युएल. साम्युएलान जाप दिली,
उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. साम्युएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पोर ताची सवय आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकल पडूंक दिनासलो. हे परी साम्युएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खें इस्रायल दान ते बेरशेबा पर्यान ओळखूंक पावलें. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडोव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्या देवांक बोसतल्या फिरतुऱ्यां बरोबर भोंवना तो खरेंच बागी. सबाब. बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. येवद आनी बेटोन्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब. बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. तुजे कुशीक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फळमायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे समोर्तीचो हांव मोग कोत्तां. सबाब. बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दांबून दवरचो ना. हें तूं बरें जानय सर्वेस्परा. सबाब. बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. शुवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. जेसू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्कू पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआवा सांगाती जेजू सामको शिमाव आनी आंद्रेच्या घोरां गेलो. शिमावची सासू जोरान हातूनार पडलोली आसली आनी ताका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हातांत धरून ताणें तिका उठयली आनी तेच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परमोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडले उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलोल्याक ताचे सोरशी हाडले. ताचे दारार नगरभर जमून केत जाली आनी जिन्सा भासाचे खूब बोलीकारांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. शिमाव आनी ताचे सांगाती आसले
ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे वडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. हेच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालयेंत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूकर. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हाऊस वॉर्मिंग घराचें इनॉग्रेशन करूंक एके फामिलींत हांव भितर सरलों. हांवें मागलें तांचे लागीं, मातशें पवित्र पुस्तक हाड. दोग जाणां घरांतलीं बेगीन बेगीन पवित्र पुस्तक हाडूंक भितर धांवून गेलीं. 2 मिनटां मदें भितर सरलीं परतून. बरो नवो पवित्र पुस्तक ब्रँड न्यू म्हज्या हातांत दवरलें आनी हांवें म्हळें, घरूय नवें, बायबलूय नवो हाडला कितें. आनीक ती म्हणूंक लागली, फादर घर मोडटाना खंय दवरलेलो तो मेळना. घर मोडटाना खंय दवरलेलो आयज लेगून मेळोंक ना. म्हणून शेजारा गेलो हाडला. शेजां नासली थंयसर, कुच करून आसली आनी म्हणूंक लागली, फादर तेन्ना हाडून दवरलेलो कबडानू हाडलो, तूं मागताय म्हणून हाडून दिलो. आयचो विशय देवा उतर वाचून, आयकून आनी जिवितान घालूंक बागयोन जुजेबाज आमकां उलो करता. देवाचें उतर आयकूंक. एक जाणटी बायल सांगताली, फादर म्हाका वाचूंक कळना, हांव शिकोंक ना, पूण म्हाका देवाचें उतर आयकपाची खोशी आसा. देखून हांव कितें करता, सांजेची शेजाऱ्याक तेस जाल्या उपरांत तीं देवाचें उतर वाचतात. हांव तांच्या घरा लागीं वचून बसता भायल्यान केन्नाय, तेस केल्या उपरांत आयकता. मागीर देवाचें उतर वाचूंक एकली म्हाका देव संदेशकार सांगतालें, जाणटेली ती देव संदेशकार, फादर हांवूय शिकोंक ना, पूण हांव फकत बायबल वाचूंक जाणा. आनी ती म्हणटाली म्हाका, यू विल गेट सरप्रायज, खंयचोय दुसरो बूक म्हाका वाचूंक दी, म्हाका वाचूंक कळना, पूण म्हाका देवाचें उतर दी, कोंकणी बायबल दी. आय कॅन रीड ओन्ली कोंकणी बायबल. म्हाका वाचूंक कळना, हांव शिकोंक ना, पूण पवित्र पुस्तकूच हांव वाचतां आनी देवाचें उतर नियाळूंक. हांव म्हज्या इश्टागेर ल्हानपणीसान वेतां. ताची आवय बापूय तांकां संवय केल्या, सकाळीं उठ्ठकूच घरांतले भायर सरच्या आदीं पवित्र पुस्तक वाचूंक. ती आनी ताची तेगाय भुरगीं दर दिसाक देवाचें उतर वाचतात, 2 लायनी आनी घरांतले भायर सरून वेतात. आनी म्हजो इश्ट सांगतालो म्हाका, कितें आमी वाचता पळय, एक लायन, एक उतर, वॉट एवर दॅट स्ट्रायक्स अस, आमी आख्खे दीस जिवंक वावुरता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे मदें ह्या माटवांत हांगासर बसलेलीं जायतीं भावां भयणां आसात, जीं देवाचें उतर वाचतात, आयकतात, नियाळटात आनी एके भाशेन बागयोंत जुजेबाजा भाशेन जिविताक उजवाड घेतात. आयचें देवाचें उतर आमी आयकलां. पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें. देव सामुएलाक उलो मारता, पूण सामुएल देवाक वळखना. देव उलो मारता,
ताका आयकोंक येता पूण ताका समजना. देखून एली ह्या भुरग्याक देवाचें उतर जो आयकोता, देव उलो मारता तें समजूंक आनी नियाळ करूंक आदार कोत्ता. आनी म्हणटा, पत्तून तुका तर उलो मारलो जाल्यार सोमया उलय, तुजो सेवक आयकोता, अशें उच्चारूंक ताका संदी दिता, बळ कोत्ता. एली जाता आव्हान मिडियम देवाचें उतर आयकूंक, नियाळूंक आनी जबाब दिवंक. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू जायत्या पिडेवंतांक बरी कोत्ता. जी कोण देवाचें उतर आयकोतात, जी कोण देवाचें उतर वाचतात, जी कोण देवाचें उतर नियाळटात, तांच्या जिवितांत देव पेकोवणी दिता. आनी आयचें शुभ वर्तमान हाका गोवायकी दिता. कित्याक जायतीं जाणां जेजू सोशी येतालीं ताका आयकूंक, जेजू उलयता तें नियाळूंक, आनी जेजू सांगता तें नियाळल्या उपरांत जिवितांत बरें करूंक वावुरतालीं. आनी पिडेवून सगळीं जाणां पेकोवणी घेतात. कित्याक देवाक आयकोतात, देवाक वाचतात, तीं देवाक जियेतात. आनी जी कोण देवाक जियेतात तांचें जिवीत देव पेकयता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान आमी भितर सरुया. आज हो विशय आमच्या जिवितान खरो जातलो जाल्यार, आज ह्या विशयाक आमच्या जिवितान पाकां फुट्टलीं जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कितें करपाची गरज? बागयोंत जुजेबाजाचें जिवीत पळोवया. हांव जिवीत सांगना, पूण हांव म्हणटलों, बागयोंत जुजेबाजाचें जिवीत जेजूंत फुगलोलें, जेजूंत रिगलोलें, जेजूंत रमलोलें. देखून आज आमी ताका बागयोंत म्हणटा, कित्याक ताच्या जिवितांत ताणें देवाचें उतर वाचलें, देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर नियाळलें, देखून एक मिशनर जावंक पावलो. व्हडले आमकां देखीचो नमुनो. जी कोण देवाचें उतर वाचतात, आयकोतात, नियाळटात, ती देवाचें उतर, देवाचो संदेशकार, देवाची दे कॅन बिकम द मेसेज ऑफ गॉड. आनी बागयोंत जुजेबाजान आपल्या जिवितान केलें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान कितें करुया? 3 वस्तू आमच्या जिविताची गांठीक आयच्या दिसा आमी बांदुया. पयले सुवातेर हांवें तुमकां ती खबर सांगलोली. पवित्र पुस्तक नवेंच म्हज्या हातान दिलें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आस्क युअरसेल्फ, आमच्या घरांत, आमच्या जिवितान बायबल खंय आसा? हांगा बसोन डू यू नो वेर इज द बायबल इन युअर होम? खंय दवरला तो? बायबल खंय दवरला हांवें म्हज्या घरांत? बायबलाची सुवात खंयसर आसा? मोगाच्या भयणी भावांनो, बायबलाची पानां, पवित्र पुस्तकाची पानां मेळ्ळी जावंक जाय, जिवीत साप जातलें. पवित्र पुस्तकाची पानां पिजूंक जाय. वाचून वाचून जितले फावटी आमी उक्ते कोत्ता, पवित्र पुस्तक आमच्या हात लागोन, घाम लागोन मेळ्ळो जाल्यार उपकारता, पानां पिजल्यार उपकारता. जितलें आमी देवाचें उतर वाचतले, जिवीत साप जातलें. जिवीत आमचें मोडलां पळय, पिजलां पळय, तें देव घडटलो, संदान कोत्तलो. पवित्र पुस्तक मेळ्ळें जावनी वाचून वाचून, पानां पिजोनी, देव आमचे भितर, देवाचें उतर आमचे भितर अदीक अदीक रिगतलें. देखून पयली वस्त आयच्या दिसा करुया, आमच्या घरांत बायबल खंय आसा पळोवया, सोदुया, वाचुया, आयकुया, नियाळुया. जिवीत आमचें नवसरूंक पावतलें. दुसरे सुवातेर आयचें पयलें वाचप एलीची खबर सांगता. आनी एली ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक सामुएलाक देवाक आयकूंक, देवाक जाबाब दिवंक संदी करता. आवय बापूय कशी आमी देवाक आयकोता काय आमच्या घरांत? आमी आमच्या भुरग्याक इन्स्ट्रुमेंट जाता काय देवाक आयकूंक, देवाक जाबाब दिवंक? पयले सुवातेर आवय बापायच्या जिवितान देवाचें उतर
आसपाची गरज. जितली आमी वाचतले हांव, जितली आमी आयकतले हांव, जितली आमी नियाळ कोत्तले हांव, तितली आमी आमच्या भुरग्याक जेजू दिवंक पावतले हांव, देवाचें उतर दिवंक पावतले हांव. मोगाच्या भयणी भावांनो, आज आमचो फेट कितें जाणाय? आयज देवाचें उतर आवय बापूय दिवंक भुरग्यांक सोदिनात. आख्खो संवसार दितात, देवाचें उतर दिनात. घडणी सांगता, दोतोन पळयात आमची, मागणी पळयात आमची. आज काल आदीं इस्कॉलाचे संडे कांय आसना, फकत दोतोन आसताली. आज कितल्यो एक्टिविटीज संडेज आसतात. आनी मागीर आवय बापूय येतात, फादर मातशें जायना आयज भुरग्याक स्विमिंगाक वता, कोण कराटीक वता, कोण म्युजिकाक वता, कोण कॉन्सर्टाक वता. वस्तू बऱ्यो न्हू, गरजेच्यो. पूण आमच्या भुरग्याक आमी देव, देवाचें उतर, देवाची जाणवाय केन्ना दितले? आवय बापूय कशी तर आमकां बोर ना, देवाच्या उतराक लायकींग ना, ओड ना. आमचें जिवीत तर देवांत, जेजून, पवित्र पुस्तकान रिगलोलें, रोमलोलें ना जाल्यार आमच्यांतल्यान आमच्या भुरग्यांक देवाची ओळख आमी कशी दितले? एलीन कितें केलें? सामुएलाक सांगलें, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता म्हूण, कित्याक उलयता तो देव. आमी आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतर वाचुया, आयकुया, नियाळुया आनी भुरग्यांक जेजू दिवया. आनी तिसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू पेकयता. जी कोण देवाच्या उतरान रिगलोलीं आसात, जी कोण देवाचें उतर वाचतात, आयकतात, नियाळटात, तांचें जिवीत देव पेकयता. ह्या पवित्र मिसान वांटो घेता आसतना आमचें गायाळ जिवीत, मोडलोलें जिवीत देवाच्या उतरांतल्यान पेकोवंक कुरपा आनी बळ बागयोंत जुजेवाजाचे मजतीन आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचे जिवीत बांदून हाडूंक ताची स्कुर्पेची आनी आदाराची आमकां गरज. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या ओत्मीक गवळ्यांनी आपल्या जिवितांत देवाक उतराक पयलो वयलो जागो दिवन मुनियारपणांत त्याच देवाची सुपुर्ती घेवन आपुणूच पयले क्रिस्ताचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकारभार चलयतल्यांनी शुभ वर्तमानाची तत्वां पोरमणे आपली जबाबदारी पाळून देवाचे कोशे पोरमणे पोरचेचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमी सगळीं देवाचे उतर भावार्थान मानून घेवंक त्या पोरमणे जियोंक दिसाच्या दिसा देवाची खुशी आमी करूंक वावरूंक जेजू क्रिस्ताक परगटूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयज दामाव मिसावाचो तशेंच पोंडा आनी सांगे वावराडा बरोबर वांटो घेतात. त्याच परी दोन प्रांतीक लोक संपर्क साधनाच्या आनी न्यायसोबेच्या तशेंच तियात्रीस्त भावा भयणाचेरूच आशिर्वाद फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी
देवाचो मोगान केले पेटोवणेचो बापा तुझे उदोर माता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उदोर माता मोगान तुका जिवीत भोगता. मोशा बाबा भयणानो, मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा देवाक सुरवेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, बागयोंत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्कऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळाय तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाजा ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यमोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Nolbaraco sorvespor tu. Povit, 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 Nolbaraco sorvespor tu. Sorgani sonsar bolla, tuja wojbowa. Sorgani sonsar bolla, tuja wojbowa. Od sorgi to kazoj zoj. Sorves poracinavi, je kazoj. Sorves poracinavi, je kazoj. Od sorgi to kazoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो घोट परगोटुया. तुझे पुनर्जीवन आमी परगोठाव, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागयोन बापा, लिबन्या आनी सिमियाव आमच्या गोविंद बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्ल्यात ते आमच्या बाळ भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुरीत मेल्ल्या सोमेस्ताक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी, देवाची माये सांगाती, बागयोन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मालवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमचे पवित्र पुस्तक मेळ्ळें जावं दी आनी पिजूं दी. जिवीत आमचें नितळ जातलें. जितली आमी देवाच्या उतरांत रिगलोलीं आसतल्यांव, भिजलोलीं आसतल्यांव, रोमलोलीं आसतल्यांव, तितली आमी जेजू सवें अखंड आनी गोड जातल्या. आमच्या जिवितांतल्यान बरीं फळां दिवंक पावतल्या. जेजून शिकयलें मागणें म्हणटा आसतना आमकां सगल्यांक ही कृपा मागुया. बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकतांव. तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान वांटो घेता ती सुभागी. सुम्यात म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा पागयोन तूं जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेना दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशी बसुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, बागयोन सुसेवास गोंय दामन दिओसीस आमच्या आस्कऱ्याचे परबेची आमी तयारी करता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस. आयज ह्या नोवेनाचे मीस समोर उरला आनी प्रवचन केला. फादर आगोस्तीन आफोन्सो पातकूर सेंट जॉरम चर्च म्हापसा तांकां आमी दिनवासता. आनी तांचे बरोबर ह्या मिसान स्वबलिदान केला फादर वेलरॉय डिमेलो तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमी मागता केले भाशेन पोंडा डिनारी आनी सांगे डिनारी तशेंच मिशन ऑफ दामन हांचे खातीर आमी मागता. आमचे दिनवास ह्या मिसा भेटेन हाजीर जाल्ल्या म्हत्वाशांक लौकिकांक गायन मंडळांक आनी सगळ्या वाचप्यांकूय आमी दिनवासता. ह्या दिसांनी आमच्या नोवेनाचो वेळ हे परी सकाळीं पयले मीस 6 वाजता उपरांत 7:30 9:15 जावन आसा अशें. सुरविस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवा उतराचे परगटणार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन सुसेवासाचे नोवेनाचे मागणें सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दोळेलपणाच्या जपांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका
बागयोन सुसे वासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि आकवार मारयेच्या आश्रयाखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आणि आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोषता आणि ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. उगीच रावून तुका जाय तें भावार्थान तूं ह्या वेळार माग. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करूया जुजे वाजा आमच्या भावा. भाग्यवान जाल्ल्या आमच्या भावा, विनोद्याक तुझी मोजत बाबोय. साक्षी दिवंक जेसू भावात पोसू, उर्बेन बोल आमकां जागोय. जुसे वाजाक आमच्या बाबा, तुझे पासून आर्गा मोहिमा. बापाचे सोड पवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा. सजना सजना जुसे वाजाक आमच्या बाबा, तुझे पासून आर्गा मोहिमा. बापाचे सोड